आयज आयज चवथो दीस गेल्या 18 तारखेसून आमी आयज क्रायम ब्रांचीन एटेंडन्स दिवपाक लागून येत आसा. 18 ते आयज 21 तारीख जाली. फाल्यां पर्यंत आमकां सांगिल्लें आसा 22 तारीख पर्यंत. सो 5 दिसाक लागून आमकां डेली रिपोर्टींग आसलेलें आनी आमी डेली सकाळचे 10 ते दनपारचे 12 पर्यंत 2 वरां हांगा रिपोर्टींग करताले. सो बेजिकली जी रिपोर्टिंगाची ऑर्डर जी आसलेली ती आसलेली बेजीक आसलेली म्हणटा ती इन्वेस्टिगेशन. सो जे बाबा थंयसर कितें घडलां पळय तेच्या बाबतींत. बट आयज पर्यंत आमचे वांगडा कसलें तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन करूं ना हें आमकां कितें डिटेल्सान कांय विचारूं ना आनी कांय आमकां सांगूं ना. आयज आमी डेली जाली 2 वरां जाली सकाळचे येता हांगा सायन मारता आनी वयता. सो एवरीडे कंटिन्युअसली. सो आयज अशें दिसपाक लागलेलें आसा की खंयसर तरी आमचेर हॅरेसमेंट जावपाक लागलेलें आसा. आनी जेन्ना स्वता गव्हर्मेंटान जेन्ना तेंच्या कॅबिनेट मिनिस्टरान आनी CMान सांगलेलें आसा जी ही केसीस जाल्लेली आसा ते मेलावय विजिलन्स IITक लागून ते आमी विड्रॉ करतले म्हणून. सो जेन्ना एक गव्हर्मेंट स्टेटमेंट दिता एक कॅबिनेट मिनिस्टर आनी CM म्हणटा की आमी केसीस विड्रॉ करतले म्हणून, जाल्यार आयज पर्यंत ही केसीस विड्रॉ करपाचे कित्याक जावना. आयज पर्यंत आमकां डेली हाडून हांगा बसून इन्वेस्टिगेशनूय कित्याक जायना. सो खंय तरी दुबाव दिसता. आनी आतां जे पर्यंत आमकां पुलिसांनी सांगल्या त्या प्रमाणे अशें दिसपाक लागलेलें आसा की फाल्यां आमकां ते अरेस्ट दाखयतले आनी आमकां पर्सनल बॉन्ड न्हू श्युरिटी 25,000ची श्युरिटी दिवन आमकां रिलीज करतले. सो आमकां फाल्यां आतां श्युरिटी घेवन येवपाक लायलेलें आसा. सो हेच्या फाटल्यान तांचो हिडन एजंडा असो आसा दिसता की आमकां फाल्यां अरेस्ट करपाचें आनी अरेस्ट करून बाबा ते आमचेर श्युरिटी घेवन आमकां रिलीज करपाक सोदता म्हणून. सो जेन्ना गव्हर्मेंट आमकां सांगतालो कितें विड्रॉ करता म्हणून केसीस कित्याक आयज थंयसरले आमचे असले लोक कोणूच थंयसर नासले. आयज ती घटना कित्याक घडला ती तुमकां सगळ्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा. दर केसीस आमचेर आयज केसीस सेक्शनाक घातल्या तर ती 307 बीन तसलीच सेक्शन घातलेली आसा अटेम्प्ट टू मर्डर बीन. सो हांव म्हणटा ही जर केसीस आसा ती आमचेर घालूंक जाय नासली. हो वाद एक्चुअली कोणान घडून हाडला थंयसर तो पुलिसांनी हाडलेलो आसा. पुलिसांनी ते लोकांक डिस्टर्ब केलेले आसा. पुलिसांनी लोकांक मारलेले आसा. हो एक्चुअली ही सगळी केसीस पुलिसांचेर घालूंक जाय आसले. आमचेर कित्याक आयज आमी थंयसर कोण प्रेझेंट नासतना सुद्दां आयज आमचेर केसीस घातल्या. सो ही फॉल्स केसीस घातलेली आसा. सो आमी मागलेले आसा गव्हर्मेंटा कडेन की बाबा ह्यो केसीस विड्रॉ करची म्हणून. बट म्हाका खंय तरी दिसता की हे खंयचर तरी आमकां त्रास करपाक लागून आमकां मुद्दाम फ्रस्ट्रेट करपाक लागून हे आमकां आयज मुद्दाम हांगा आपयता पुलीस स्टेशनार क्रायम ब्रांचेर सगळे जाण आख्खे वाळपयसून येता वास्कोसून येता कोण काणकोणसून येता सगळे आख्खे गोंयसून लोक बाबडे सकाळचे 10 ते 12 पर्यंत हांगा रावचे पडटा. हेज्या लागून आमी मागता रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन बेगीनच्या बेगीन ही केसीस विड्रॉ करची. शुभम फाटले 4 दीस जाले एज आमच्या बाईन सांगलां की आमी हांगा येत आसा. मेळावलीसून हांगा रायबंदर येवप म्हणल्यार आमकां खूब त्रास घडटा आनी त्या येवजी फाटले 9 म्हयने जाले आमी प्रोटेस्टूय करताले. अशें ना की गोंय सरकाराक आमी सांगूंक ना बाबा आमकां हो प्रोजेक्ट नाका आशिल्लो म्हणून. सांगून लेगीत आमचेर इतलो अत्याचार केल्लो आसा आनी आतां परत हॅरेसमेंट खबर ना फुडें आतां कितले वेळ आमकां अशेंच बांदून दवरतले. आमचो करियर आसा आमचे गांवचे लोक हे जे गरीब आसा शेतकार आसा हांकां हांगा पर्यंत हाडटा. असो त्रास कित्याक करता तो कळना. जेन्ना जो प्रोजेक्ट ज्या प्रोजेक्टा खातीर पुलीस धाडिल्ले जो प्रोजेक्टूच स्वता स्क्रॅप जाल्लो आसा जाल्यार हो आनी अन्याय कित्याक करता आमचेर हो अजून पर्यंत कळना. गोंय सरकारान बेगीनच्या बेगीन ही जी FIR घातल्या आमचेर जी केसीस घातल्या त्यो सगळ्यो क्वेश करच्यो अशें तांचे कडेन आमची मागणी आसा. आनी फाल्यां जे तेंच्यांनी ठरयल्लें आसा आमकां टॅक्निकल अरेस्ट करपाचें तें बीन न करचें आनी बेगीनच्या बेगीन आमकां क्लीन चीट दिवची सो दॅट आमी बी आमच्या कामाक लागचें म्हणून. धन्यवाद. ओके. नमस्कार. आम्ही पळयता की गेले 18 तारखेच्यान आयज 21 तारीख पर्यंत आमी हांगा क्रायम ब्रांचान येवन आमची एटेंडन्स जाता आनी आमी अशें म्हणटा की CMान उलयल्लें जेन्ना IIT प्रकल्प रद्द केलो मेळावली तेन्ना उलयल्या उपरांत तेणें म्हटलें की ज्यो केसी आसा त्यो फाटीं घेतल्यो म्हणून. पण आयज पर्यंत कितेंच हालचाली दिसना. हांगा येता आमी 2 वरां 10 ते 12 पर्यंत बसता आनी वयता अशेंच चल्लेलें आसा. ही सरासर जी आमचो सरकार आसा जो भाजपा सरकार आसा तो आमची सतावणूक करता. CMान चिंतचें की ताबडतोब हे जे केसी घातले 307 काही लोक थंय प्रेजेंटच नसले अशा टायमार तेंचेर 307 घातलेले आसा आनी त्यो 307 केसी ज्यो हे आसा क्रायम आमी कोणी केल्लो ना ते तो गुन्हो आमचेर सरकारान लादलेलो आसा तो ताबडतोब फाटीं घेवचो आनी जे गरीब लोक आसा जे मेळावली सारके 10 लोक आसा ते 10 लोकांचेर गुन्हो घातला तेंकां 25,000 कशे दितले ते जे शुअरिटी आहा ती तेंकां दिवपाची तितली हे ना ताकद ना आनी ते CMान चिंतचें आनी सरकारा कडेन हांव विनंती करता की ताबडतोब हे गुन्हे आहा ते तेंचे घातला लोकांचेर जे केसी घातल्या त्यो फाटीं घेवचे. ज्या कॉजा खातीर IIT खातीर जे आमचेर आयज
हें घातलां सरकारान जे आमचेर क्रायम्स घातलेले आसा तो जेन्ना प्रोजेक्ट स्क्रॅप करता तेन्ना स्क्रॅप करतना मुख्यमंत्र्यान आमकां एश्युरन्स दिल्ले जो आमचो होम मिनिस्टर आसा की आपूण ते सगळे फाटी घेतलो एलिगेशन कितें आसा आनी एलिगेशन सुद्दां कितें एटेम्प्ट टू मर्डर जे आमच्या सारके मनीस जे आसले ते एटेन्यूच थंयसर नासले तांकां कोणाक सोदून हाडून थंयसर आमचे चार्जीस घातलेले आसा आनी हांव एक म्हणटा की हांव जे उतर मुख्यमंत्र्यान दिल्लें तें पाळचें नाजाल्यार सत्तरीन आयज एक हें आसा आवाज आसा की फाटी जर घेयना जाल्यार हेचेर 26 जानेवारी आसतली ते दिसा आमी व्हडल्या रॅलीन हेचेर हें केल्लें डिसिजन घेतलें अशें आमचें थारलेलें आसा कित्याक हे जशें IIT स्क्रॅप केला तशें आमचें जें एलिगेशन केल्या ते सरकारान बऱ्या तरेन फाटीं घेवचें आनी आमकां हॅरेसमेंट चल्लेलो आसा तो हॅरेसमेंट सरकारान बंद करचो कित्याक आमी आतां सद्याचे आमच्या रायट्सा खातीर लोक सगळे आमचे झगडटात तेन्ना इतलेंच सांगता अल्टिमेटम आमी सरकाराक दिता की तेंच्यांनी फाटीं घेवच्यो ना तर जे फुडें कितें रिजल्ट जातले ताका सर्वस्वी सरकार जबाबदार आसतलो इतलें सांगता आमचे जे सेक्शन्स लायला त्यो जावन आसा 143, 144, 145, 147, 148, 186, 535, 341, 332, 333, 322, 323, 324, 325, 326, 427, 307, 120B IPC. टोटल 17 जावन आसा. बट इतले कित्याक ते अजून पर्यंत समजना आनी अशें कित्याक तेंय आमकां समजना. आतां पळय तुमी इतकी कलम आमकां लायिल्ली आहा त्या स्पॉटार हांव तर नासलें थंयसर आमी सगळे गांवान आसली पूण तरी आमचे 307 लायिल्ले आहा एटेम्प्ट टू मर्डर म्हणून आमी पुलिसांक एक गाळ सुद्दां सांगूंक ना कितेंच करिना अशें हें केलें आहा आनी म्हाका एक सोडून दी म्हाका हें दिसना की आमकां कलम लायले आमकां हें अरेस्ट केलें म्हाका व्हडलेशो फरक जायना पूण ह्या ल्हान ल्हान भुरग्यांचेर जें लायलां तेंचें भविश्य फुडें धोक्यान घालता. हे CM कितें करता लोकांक त्रास दिता सगळे छळ मांडल आहा पुलीस धाडून तांकां त्रास दिले ते सगळें केलेंच आनी त्या उपरांत आतां हांकां व्हडली व्हडली कलम ह्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक लायल्या ती CM म्हाजी रिक्वेस्ट आहा की ती कलम तेंच्यांनी बेगिनाच बेगीन काडून तांकां फुडलें तेंचें भविश्य जे धोक्यान जे ब्लॅक जाल्लें आहा तें वायट करचें इतकें. थँक्यू.